क्लॅरिटी थोडं शार्पनेस एक रिंग येते मागून ते बघ येतं बरोबर रिवर्ब हवा थोडा रिवर्ब स्लाइड बूम येतोय ना थोडा बॉक्स येतोय ना
ओपन ठेवा बस. दिले दिल्या थोडं क्रिस्पनेस वाढव व्हॉइसमध्ये. हॅलो हॅलो सगळ्यांक येवकार. सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. थोड्याच वेळा भितर कार्यक्रम सुरू जाता. जे कोण भायल्या वाटेन बसल्यात सगळ्यांक विनंती उपकार करून मुखार खुर्चेर येवन बसपाक. फक्त मुखावयल्यो 2 लायनी फक्त मुखावयल्यो 2 लायनी रिजर्व सोडून बाकी सगळ्या खुर्चेचेर बसून घेवचें. मुखार सोफाचे सेट घाल्ले आसात. मुखावयले 2 लायनी त्यो रिजर्व दवरिल्ल्यो आसात. हाजी सगळ्यांनी कृपया नोंद घेवची आनी कांय वेळा भितर कार्यक्रमाक सुरवात जाता.
हॅलो. श्री रामदेव वीर विठ्ठलाक नमस्कार करता. तशेंच परमपूज्य स्वामी महाराजांच्या पवित्र चरणाक वंदन करता आणि जमिल्ल्या सगळ्या रसिक प्रेक्षकांक उर्बेभरीत येवकार देऊन आम्ही कार्यावळ सुरू करतात. चातुर्मासाच्या या महोत्सवा भितर वेगवेगळे कार्यक्रम हांगा सादर जाले आणि 26 सप्टेंबर पर्यंत खूबशे कार्यक्रम. चातुर्मास म्हणलो की फकत धार्मीक कार्यक्रम आसातच, रिच्युअल्स आसातच, पण ताजे बरोबर सोशल एक्टिविटीज आणि संगीताचे कार्यक्रम हे भरगच्च कार्यक्रम आमकां फक्त प्रेक्षकां खातीर एक थोडक्यात सांगता केन्ना केन्ना आसा ते. हाजे पयलीं आमचे भक्ती आनी भावगीत जो जावन गेलो, सगळ्यांनी ताका बरे भशेन दाद दिली. ताजे मागीर भक्ती महोत्सव जालो प्रुडंट मिडियाचो, ताकाय प्रेक्षकांनी बरी दाद दिली. आज भक्ती आनी भावगीत संध्या जी उबरते कलाकार राजयोग धुरी हांचो जाता. ताजे मागीर 22 तारखेक बाल किर्तनाचो कार्यक्रम जातलो. भुरग्यां किर्तनकार जे शिकतात तांचो बाल चक्री कीर्तन. सगळे कार्यक्रम 6 वरांचेर सुरू जातले. मागीर 26 ऑगस्टाक परत स्वर संध्या भावगीत, भक्तिगीत आनी नाट्यगिताचो कार्यक्रम जातलो, जो श्री रामनाथ देवस्थानान आमकां पुरस्कृत केल्लो आसा. ताजे मागीर 30 तारखेक काणकोण सारस्वत युवा वर्ग आणि खास चातुर्मासा खातीर बसयल्लो खेळ, पौराणीक खेळ वालीवध हो जातलो. जाचे इन्चार्ज म्हणून पळयता सगळे श्री प्रमोद कामत. मागीर 5 सप्टेंबराक गोकुळाष्टमीच्या दिसाक 10 वर्सां सकयली भुरग्यांक सगळ्यांक फॅन्सी ड्रेस प्रेजेंटेशन. परत सांगता, कॉम्पिटिशन न्हय, फॅन्सी ड्रेस प्रेजेंटेशन त्या वेळार आसतलें आनी ताजे उपरांत तो कार्यक्रम दही हंडी करून तो कार्यक्रम समाप्ती करतले. मागीर परत 6 सप्टेंबराक भरतनाट्यम, कला अकादमीची जी शिकतात भुरग्यां तांचो खास श्री रामचरितम वो भरतनाट्यमाचो कार्यक्रम 6 तारखेक जातलो. मागीर भक्तिगीत भावगीत प्रेजेंटेशन जातलें 10 सप्टेंबराक परत राजये कारवार हांचो. मागीर 11 सप्टेंबराक श्री गणेश पै बेंगळूरचे गणेश पै हांचें किर्तन जातलें. 12 सप्टेंबराक सर्गेस्त दोतोर मनोहरराय सरदेसाय हांणी बरयल्लीं रामगितां हांचो खास कोंकणी रामगितांचो कार्यक्रम हांगा जातलो, जे श्री रामानंद रायकर हे सादर करतले. 20 सप्टेंबराक स्वरांकूर क्रिएशन चंद्रभागेच्या तिरी हो कार्यक्रम हांगा जातलो. गोंयचे सगळे कलाकार वेगवेगळ्या भागांतले हो कार्यक्रम सादर करतले. 23 सप्टेंबराक शब्दसुरांचे देणे यतीन तळावलीकर, गौतमी हेदेव आंबोळकर आणि सांगाती हांचो कार्यक्रम जातलो. आणि 24 सप्टेंबराक परत अमृताचो पावस हो कोंकणी भाव आणि भक्तिगितांचो कार्यक्रम जातलो, जाचे संचालन करतले शिरीश लवंदे. त्या भायर 2 ज्यो पळय म्हत्वाच्यो जो वन महोत्सव हांगा जातलो समाजीक कार्यावळी भितर. तसोच 30 ऑगस्टाक जनरल मेडिकल कॅम्प, सगळे चेकअप. आणि परत 6 सप्टेंबराक आय कॅम्प आणि स्क्विंट करेक्शन म्हणजे तिरळेपण जाका आसा ताची तपासणी आनी ताजो फॉलोअप म्हण ते तिरळेपण ना करपा खातीर जी गरज आसा सगळी ऑपरेशन करपाची मदत ही सगळी हांगा दोनी कार्यक्रम जे आसात ते शारदा सेवा प्रतिश्ठान हांणी पुरस्कृत केल्ले आसात.
पूण हे एक म्हत्वाचें म्हळ्यार हे दोनी कार्यक्रम जे आय कॅम्प आनी मेडिकल कॅम्प जनरल फकत समाज आमच्या समाजाच्या लोकां खातीरच न्हय तर तमाम काणकोणकारां खातीर पुराय सगळ्या समाजांतल्या लोकांक ताचो फायदो घेवपाक मेळटलो आनी ताचो आदार जातलो हाची सगळ्यांनी नोंद घेवची. गोंयचे एक उदयनमुख म्हणना नांवांच त्या सद्याक आनी सगळ्यांच्या आवडीचे लाडके जांकां आमी सगळे गोंयकार म्हणटनाच काणकोणकार तरी खास करून कित्याक खबर ना काणकोणकारां कडेन आज कोणाचो प्रोग्राम म्हणलो की राजयोग दुरी काल सावन कितलेशा जाणांनी आमगे चाललें राजयोग दुरीचो प्रोग्राम केन्ना इतले उमळकीचेन इतले ल्हानपणाक वाट पळोवपी खूब थोडे असतात. आज खरें म्हणल्यार राजयोग बाब ह्या वयाचेर तुमकां हांगा सादरीकरण करतना एक बरो योग आयला. इतलोच योग कारण रामदेवाच्या सान्निध्यांत आनी परमपूज्य स्वामी महाराजांच्या पवित्र आनी मंगल उपस्थितींत आनी चातुर्मासाच्या ह्या पवित्र काळांत हो कार्यक्रम सादर करपाची संदी मेळप हो खरेंच हें तुमचेय भाग्य आनीक आमकां तुमचें गीत ह्या प्रसन्नशा वातावरणांत आयकुपाक मेळप ही एक आमकां बरी संदी. हांव मठाच्या वतीन तशेंच चातुर्मास समितीच्या वतीन तुमकां सगळ्यांत पयलीं येवकार दिता. हार्मोनियमाचेर प्रवीण बांदकर. म्हाका दिसता प्रवीण बांदकरांका सगळेच वळखतात वेगळी वळख करून दिवपाची गरज ना कारण तांच्या पेटयेन तांची वळख जाता हार्मोनियमान. पखवाजाचेर आसात पवन वळवयकर. तबला तुकाराम गोवेकर. सायड रिदम सागर पेडणेकर आनी सावंड हांचो आवाज आमचे मेरेन पावोवपाचें जें काम करतात आमच्या सगळ्यांचे परिचीत नांवाजते प्रवीण वेर्डेकर. हें करतनाच एक अत्यंत म्हत्वाची गजाल हो कार्यक्रम आयचो पुराय दीस चातुर्मासाक आनी हो कार्यक्रम पुरस्कृत करतात महाजन आनी भक्तगण श्री ग्रामदेव लक्ष्मीनारायण देवालय शिरोटी खोल. हांकां सगळ्यांक श्री ग्रामदेव लक्ष्मीनारायण देवालय शिरोटी खोल हांचे महाजन आनी भक्तगणाक चातुर्मास समितीच्या वतीन आमी सुरवातीकच देव बरें करूं म्हणटात. असोच आदार आमकां लाभतलो अशी आस्त बाळगितात आनी सगळ्याक म्हत्वाचें म्हळ्यार मुखार जे रसीक प्रेक्षकांक बसल्यात दाद दिवपाक त्या सगळ्या रसीक प्रेक्षकांक चातुर्मास समितीच्या वतीन येवकार दिता. आनीक तुमी आनी आमचे गायक उमरते कलाकार धुरी हांचे मदीं हांव कुशीक सरता. सगळ्यांक देव बरें करूं. नमस्कार सर्वांना. स्वातंत्र्य दिनाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. आणि एवढ्या पावसामध्ये तुम्ही सर्व इथे आहात त्यामुळे तुमच्या सर्वांबद्दल मी मनापासून कृतज्ञता व्यक्त करतो. आणि आजचा हा कार्यक्रम हा खूप सुंदररित्या आयोजित केला आहे जीवोत्तम मठ यांच्या ऑर्गनायझर्सनी, तर त्यांचे सुद्धा मनपूर्वक आभार. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला मी जय जय रामकृष्ण हरी या गजराने कार्यक्रमाची सुरुवात करणार आहे.
अनंत हरिनारायण अनंत हरिनारायण अनंत जय राम राम हरि जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरि 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 हरे जय जय राम कृष्ण हरे हरे जय जय राम कृष्ण 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 हरे
कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी 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 जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय 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 राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम 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 राम कृष्ण हरि राम 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 जय जय राम राम कृष्ण हरि जय जय राम राम कृष्ण हरि जय जय राम
हरे जय जय राम 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 हरे जय जय राम राम कृष्ण हरे जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय 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 राम हरे जय जय राम कृष्ण हरे हरे जय जय राम
कार्यक्रमातलं पुढचं पुष्प आपण गणपतीचं गाणं घेऊया, ईश्वर स्तुती करूया आणि गजाननाला वंदन करूया. हृदयाच्या तालावर नाचे गणेशू, निनादती पैंजणे. हृदयाच्या तालावर नाचे गणेशू, निनादती पैंजणे. हृदयाच्या तालावर नाचे गणेशू, हृदयाच्या तालावर नाचे गणेशू, निनादती पैंजणे. उजळली त्रिभुवने प्रकाशली सारी म्हणे, उजळली त्रिभुवने प्रकाशली सारी म्हणे. छंद उमे आनंदाचा हृदयाच्या तालावर नाचे गणेशू, निनादती पैंजणे. हृदयाच्या तालावर नाचे गणेशू, निनादती पैंजणे.
स्वरांनी केली प्रार्थना, सात स्वरांनी केली प्रार्थना, सात स्वरांनी केली प्रार्थना. गणराया तुम्ही यावे नर्तना, गणराया तुम्ही यावे नर्तना, यावे नर्तना. रंगमंच किया विश्वाच्या, रंगमंच किया विश्वाच्या. ताल घुदे भिडुदे प्राणा, ताल घुदे भिडुदे प्राणा. थरारती दाही दिशा चकित हो उषानिशा, थरारती दाही दिशा चकित हो उषानिशा. गगनात भिडे भगवान, शृंडा झुलवित शेला, हलवित शृंडा झुलवित शेला, हलवित शृंडा झुलवित शेला. किण किण करीते सोन मेखला, किण किण करीते सोन मेखला. किण किण करीते, किण किण करीते, किण किण सोन मेखला. कांचन मुकुटी कौस्तुभ सुंदर, कांचन मुकुटी कौस्तुभ सुंदर. झळकून उठले आज चराचर, झळकून उठले आज चराचर. गणानाचे नमनाला रंग भरे नुपुराला, गणानाचे नमनाला रंग भरे नुपुराला. हृदयात व्यापे स्वर हृदयाच्या तालावर नाचे गणेशू, निनादती पैंजणे. हृदयाच्या तालावर नाचे गणेशू, निनादती पैंजणे. नेत्रकटाक्षे त्रिभुवन झुलते, नेत्रकटाक्षे त्रिभुवन झुलते. नेत्रकटाक्षे, नेत्रकटाक्षे, नेत्रकटाक्षे त्रिभुवन झुलते, नेत्रकटाक्षे त्रिभुवन झुलते. नेत्रकटाक्षे त्रिभुवन झुलते. तारागण हे रूपा झुल रे, तारागण हे रूपा झुल रे. देवा देवा
आता पुढे मी तुमच्यासमोर माझ्या गुरूंनी गायलेली म्हणजेच पंडित अजित कडकडे यांनी गायलेल्या 2 गवळणी तुमच्यासमोर मी सादर करण्याचा प्रयत्न करतो. मुरली मनोहर रे मुरली मनोहर रे मुरली मनोहर रे हे, हे, हे.
नारद तुम्बर सुरवर किन्नर 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 नारद तुम्बर गाति निरंतर गाति निरंतर गाति निरंतर गाति निरंतर सुरवर किन्नर नारद तुम्बर गाति निरंतर रे सुरवर किन्नर नारद तुम्बर गाति निरंतर रे मुरली मनोहर रे मुरली मनोहर रे एका जनार्दनी त्रिभुवनी मोहन एका जनार्दनी त्रिभुवनी मोहन एका जनार्दनी त्रिभुवनी मोहन एका जनार्दनी त्रिभुवनी मोहन एका जनार्दनी आ, आ,
वृंदावनी वेणू वेणू वृंदावनी वेणू बाजे वृंदावनी वेणू वेणू वृंदावनी वेणू वृंदावनी वेणू वेणू वृंदावनी वेणू वेणू कवनांचा माय बाजे वेणू कवना
वृंदावनी वेणू वेणू वृंदावनी वेणू वाले वृंदावनी वेणू वाले वृंदावनी वेणू वेणू कवनांचा वेणू कवनांचा वेणू कवनांचा माय वाले वेणू कवनांचा माय वाले वेणू नादे गोवन धनु गाजे गोवन धनु गाजे गोवन धनु गाजे वेणू नादे गोवन धनु गाजे वृंदावनी वेणू वेणू वृंदावनी वेणू वाले वृंदावनी वेणू वृंदावनी वेणू वृंदावनी वेणू
गरजे भीमा तीर नामाचा गजर गरजे भीमा तीर गरजे भीमा तीर नामाचा गजर गरजे भीमा तीर गरजे भीमा तीर महिमा साजे थोर महिमा साजे थोर थोर महिमा साजे थोर तुझे का साजे तुझे का महिमा साजे तुझे का नामाचा गजर गरजे भीमा तीर गरजे भीमा तीर रिद्धी सिद्धिदासी अंगण झाडीली रिद्धी सिद्धिदासी अंगण झाडीली उच्चिष्टे काढती मुक्तिचारी उच्चिष्टे काढती मुक्तिचारी 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 नामाचा गजर गरजे भीमा तीर गरजे भीमा तीर नामाचा गजर गरजे भीमा तीर गरजे भीमा तीर चारी वेद भाट होऊन गती चारी वेद भाट होऊन गती सनकादिक गाती कीर्ती तुझी सनकादिक गाती कीर्ती तुझी कीर्ती तुझी गाती कीर्ती तुझी नामाचा गजर गरजे भीमा तीर गरजे भीमा तीर नामाचा गजर गरजे भीमा तीर गरजे भीमा तीर सुरवराचे भारे सुरवराचे भारे सुरवराचे भारे अंगणी लोळती सुरवराचे भारे सुरवराचे भार सुरवराचे भार अंगणी लोळती चरण रंजक्षिती शिववंदी चरण रंजक्षिती शिववंदी 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 नामाचा गजर गरजे
व्होकल्स इथे वाढवा. चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में।
है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे, मर कर भी अमर नाम से जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके
दुख लाखों सहे, मुख से गोविंद कहे, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। कार्यक्रमाचं शेवटचं गीत हे मी तुमच्यासमोर आता सादर करतो. मला इथे गाणं गाण्याची संधी दिल्याबद्दल मी तुमचे मनःपूर्वक आभार मानतो. स्वामीजी येत आहेत, त्यामुळे शेवटचं गाणं पोस्टपोन केलं आपण. एक सरस्वती रागामध्ये काही बंदिश आहेत, त्या तुमच्यासमोर गाण्याचा एक प्रयत्न करतो. माता भवानी काली, माता भवानी काली, माता
श्रवण सुखदाय मन में लुभाए श्रवण सुखदाय
Hey, this. हॅलो 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 श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाच्या या 551व्या चातुर्मासाच्या व्रतानिमित्तान आज हांगा राजयोग धुरी हांचो एक मैफल संगीताची मैफल हांगा आतां चलता अजून जावपाचें आसा. स्वामी महाराजाचें आगमन हांगा जावपाचें आसा. हांव रामदेवाक आनी वीर विठ्ठलाक नमस्कार करतां. स्वामी महाराजाच्या चरणाक वंदन करतां. आनी आज चातुर्मासाचो 10वो दीस आनी ह्या चातुर्मासाच्या 10व्या दिसाक श्री ग्रामदेव लक्ष्मीनारायण देवालय शिरोटी खॉल हांचे महाजन आनी भक्तगणांनी आज एका दिसाची पूर्ण सेवा ताणें केली आनी ताणेंच हो कार्यक्रम पुरस्कृत केलो भक्ती आनी भावगीत संध्याचो. आनी राजयोग धुरीन म्हाका दिसता हांगा बशिल्ल्यान सगळे मंत्रमुग्ध करून सोडल्यात. ते तानसेन आनी आमी कर्णसेन आनी तांचे हें आयकून आमचे कान जे आसात ते सगळे तृप्त जाल्ले आसात, मनां तृप्त जाल्ले आसात. आनी ताका लागून हे म्हणटात की तांच्या लोकांची मागणी आसा की आनीक 2 उतरां हांगा बदांक जावची, कित्याक आनी सदांच तुमचे हांगा आमकां आयकुपाक मेळची ना. आनी एक तरूण गायक गोंयचो जो महाराष्ट्राक व्हड जालो आनी ताणें हांगा पर्तगाळच्या ह्या 551व्या चातुर्मासाक ह्या दक्षिण अयोध्या म्हणून जाका नामने मेळ्ळ्या अशा एका चातुर्मासाक तांचें गायन जालें. आनी त्या गायना खातीर पयसुल्ल्यान कर्नाटक, गोवा आनी हांगच्यान खुबशे लोक आयिल्ले आसात. आनी ते मुद्दां पयस बशिल्ले आसात. हॉलान जरी तुमकां समज दिसले तरी हॉला पर हांचे संख्ये परत 1.5 पट संख्या भायर आसा. आनी थंय सगळे ते तृप्त जावन आयकतात. आनी म्हणून थोड्या वेळा भितर स्वामी महाराज पुजा जाल्या ते हांगा येतात. तांकां ही 2 गाणी आयकुपाचें आसा. मागीर तुमी तांकां आशिर्वाद तुमकां घेवपाक मेळटलो. स्वामीचो आशिर्वाद तुमकां दितले, फलमंत्राक्षर दितले. आनी म्हणून तांची एक मागणी आसा की हांगा तुमी तांणी थंय आयकलां आनी थंय तांकां हॉलाक तें आयकुपाक मेळटा. आनी बरे तरेचे तुमी आज ही मैफलची बळी कळी रंगीत जाली की एका परस मोडत गेले ते आमचे म्हणजे कितें सुरवात जी केल्ली आनी आतां मेरेन लोक म्हणटा कितें ही एक 1.5 वरांची जाली काय 10 मिनटांची जाली आमकां कळ्ळी ना म्हणून. म्हणजे इतली 10 मिनटांची आमची जाली आनी अशे तरेची जाली. आनी राजयोग धुरी तशेंच तांचे हार्मोनियम प्रवीण बांदकार, पकवाज पवन वळवयकार, तबला तुकाराम गोवेकार, सायड रिदम सागर पेडणेकार आनी सावंड प्रवीण वेर्णेकार. म्हणजे सावंड प्रवीण वेर्णेकार जे आसात ताणें राष्ट्रीय नॅशनल आनी सगळे तरेचे हातूंत ताणें साथ हांगा दिल्ले. दोनूय शेपेन ताचें खूब मोठो चलता आनी तो आज तुमकां मेळ्ळो. आनी म्हणून हांव ताजे पयलीं आमचें एक प्रतीक म्हणून आमी स्वामी महाराजा कडच्यान तुमकां प्रसाद मेळटलोच. ताजे पयलीं हांव आमचे श्री ग्रामदेव लक्ष्मीनारायण देवालय शिरोटी खोलाचो अध्यक्ष पारिजात प्रभुगांवकार प्रभुदेसाय तांचे कडेन मागता की तांणी हांकां सगळें फुलां भेटोवन आमचे वतीन तांचें स्वागत करचें. पयलीं आसात आमचे राजयोग धुरी तांची फुलां भेटोवची. हार्मोनियम प्रवीण बांदकर, तबला तुकाराम गोवेकर, पकवाद पवन वळवयकार, सायड रिदम सागर पेडणेकार आणि साऊंड प्रवीण वेर्णेकार. प्रवीण वेर्णेकार स्वामी महाराजाचे शुभागमन जाल्ले आसा. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाधीश श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की, श्रीमद विद्याधीश स्वामी महाराज की, श्रीमद विद्याधीश श्री स्वामी महाराज की. आज स्वामी महाराजाच्या आज्ञेन आणि श्री चातुर्मास समितीचे वतीन आज श्री ग्रामदेव लक्ष्मीनारायण देवालय शिरोटी खॉल आणि संपूर्ण देशाची सभा सकाळची 5 मेरेन आणि आता ही सगळी संगीताची मैफल ही तांणी सगळी पुरस्कृत केल्या. आणि ह्या पुरस्कृतीक आज म्हाका दिसता 2 वरां भितर तांणी कशे लोकांक मंत्रमुग्ध करून सोडले. ह्या पयल्या खेपेक एक 18 वर्साचो एक तरूण
18 वर्साचो, पूण ते गायनाच्या क्षेत्रांत जर पळयशीत तर तो खरो एक भारतांतलो एक नामनेचो कलाकार म्हणून ताणें भुरगेपणाक नामने मेळ्ळा आनी ताणें गोंयचें नांव महाराष्ट्राक न्हय जाल्यार भारतांत गाजयलां. पयलीं आमकां ताजी शांतादुर्गा कवळेन ताजी मैफल जाल्ली आनी थंयच्यान आमकां हें आयलें की तुमी जर परतेकाळ जर हाडटा जर जायत तर राजयोग दुरीक चाडपाचें. आनी आमचे अध्यक्ष जे आसा तांचे शिरोडे लक्ष्मीनारायण देवाचे जे आमचे पारिजात प्रभू देसाय ताणें तें मनार घेतलें आनी ताका हाकाच आमी आमच्या ह्या पुजेच्या वेळाचेर आमी हाडटले. आनी आज ताणें हांगा आयले एक 2 वरां ताणें जें मंत्रबुन्न करून सोडल्यात. हांव संगितांतले ना कळनाशिल्लें सुद्दां जे संगीत रसीक आसात पूण संगितांतलें कांय कळना, पूण आज म्हाका दिसता संगितांतलें कितें तरी ज्ञान ह्या राजयोग हिरोईन आमकां सगळ्यांक घाला आनी आमची मनां आनी आमचे कान तृप्त केल्यात. आनी म्हणूनच हांव तांचे हांगा ह्या चातुर्मास समितीचे वतीन आभार मानता आनी श्री ग्रामदेव लक्ष्मीनारायण देवालय शिरोटी हांचे वतीन म्हणटा. आनी दक्षिण गोंयच्या अयोध्येक म्हणजे तुमची जो आज प्रयोग जो जाला तो खंयचे खंयचे वॉलां जाल्लो आसतलो, खंय तरी आनी खंय जाल्लो आसतलो, पूण आज जो तुमचो जो जाला तो दक्षिण अयोध्या म्हणून जो आसा प्रति रामाच्या हातूंत ह्या 370 वर्सांच्या मठाच्या हातूंत जावप हाजो आशिर्वाद तुमकां सदांच मेळटलो. आनी हांव जाता रामाच्या कृपेन विठविठाच्या कृपेन स्वामी महाराजाच्या आशिर्वादान तूं गोंयचो एक कलाकार भारताचो नामनेचो कलाकार जावंक पावतलो अशें आमी आश व्यक्त करतात. आनी ताणें आतां मैफल सुरू करची. कानडा राजा पंढरीचा, कानडा
विठ्ठल 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 संगीताची कार्यक्रम आतां हांगा सोंपता. तुमकां राजगुरू दुरी तांचे साथीदार हांकां सगळ्यांचे हांव उपकार मानतां. तशेंच जे आमकां हांगा संगीत तज्ञ संगीत रसीक जे हांगा आयल्यात तांचे सगळ्यांचे हांव आभार मानतां. आनी आज हो संगीताचो तिसरो कार्यक्रम हांगा जाता. 26 सप्टेंबर मेरेन हांगा अशे 15 कार्यक्रम जातले सर टोटल. तातूंत कीर्तन आसतलें, तातूंत खेळ आसतले आनी तातूंत अशे संगीताचे कार्यक्रम आसतले, भरतनाट्यम आसतले 2 तरेचे प्रोग्राम आनी अशे वेगवेगळे तरेचे कार्यक्रम जे भारतीय हातूंत संगीताक आसात, भारतीय संस्कृती आसात, तशे तरेचे कार्यक्रम ह्या सगळ्या चातुर्मासाच्या व्रताच्या काळाक हांगा जातले. अशे तुमी मोठे संख्येन हे सगळे कार्यक्रम जे आसात त्या कार्यक्रमाक तुमी मोठे उपस्थित रावचे, हांगा स्वामी महाराजाची सेवा करची आनी तुमी सगळ्यांनी स्वामी महाराजाचे आशिर्वाद घेवचे अशें हांव तुमकां मागतां. आनी स्वामी महाराजाच्या आज्ञेन आनी चातुर्मास समितीचे वतीन हांव राजगुरू दुरी आनी तांचे सगळ्यांचे आभार मानतां. आनी तुमी आतां स्वामी महाराजा कडच्यान आतां प्रसाद घेवचो अशें हांव तुमचे लागीं मागतां. पयलीं पारिजात प्रभुदेसाय